नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। डेव्हलपराच्या नावान धाडिल्ले ओपन लेटर सोशल मीडियार व्हायरल। टीसीपी मंत्री बाबू कवळेकराच्या नावान खवदळ। काँग्रेस मागता 16 कलम रद्द करून आरोपांची चौकशी। सुटकेसींचो दुबाव। सुधारित पणजी ओडीपी प्रमाण नव्यो परवानग्यो बंद। सरकाराची हायकोर्टाक जाप। गोवा फाउंडेशनाचे ओडीपीक आव्हान। वादग्रस्त ओडीपी खाला आतां मेरेन दिल्ल्या परवान्यांकूय आव्हान। पणजेच्या मल्टी लेव्हल कार पार्किंग प्रकल्पाक ना वाली। सरकाराच्या हातान ना धड दमडी। जीटीडीसीचो कमाईचो प्लान शेळयलो। वेल्यान मेंटेनन्साक लाख। केस विजिलन्साक दिवपाची मागणी। चवथीचे सुटयेची संद साधून सावयवेऱ्या इंडियन ओव्हरसीज बँक फोडली। 3 दीस बँक आशिल्ली बंद। बर्गलरी अलार्म, सीसीटीव्ही, हार्ड डिस्कूय घेवन चोरांच्यो फुजयो। सांगेचो आमदार म्हणटा आयआयटी उग्यास हाडची। रस्तो, उदक, लायटीक जमीन गुळेली परस बरी। सरकाराचे अडला पयशांचेर। गुळेलीक जमनीक ना भूंय संपादन खर्च। आणि डबल ट्रेकिंगाक गोंयांत जमीन मेळना जाल्यार प्रोजेक्ट वतलो दुसऱ्या राज्यांत। रेल्वे राज्यमंत्र्याची शिटकावणी। गोवा बेळगांव सप्तकात 2दा खासा ट्रेन। मडगांवां बांदता नवो फूट ब्रिज। एका डेव्हलपराच्या नावान प्रधानमंत्री मुख्यमंत्र्याक धाडिल्ले ओपन लेटर सोशल मीडियार व्हायरल। टीसीपी मंत्री बाबू कवळेकराच्या नावान खवदळ। ओपन लेटरांत बाबू, ताची असिस्ट, एक दोग दलाल अशी सगळ्यांची नावां घेवन डिलांचो पंचनामो। काँग्रेस म्हणटा टीसीपीचे 16B कलम सुटकेस टू सुटकेस जाला। जमनींचो सर्रास सेल आनी लूट। टीसीपीचो कारभार पळयल्यार बाबूय तेच लायनीर। ओपन लेटरांतल्या आरोपांची खंय चवकशी जावंक जाय। बाबू कवळेकर जो आमचो CLP लिडर आशिल्लो, आमी जेन्ना 16B आनी TDRचो इशू आयलो, बाबू कवळेकर एज अ CLP लिडर असेंब्लीक ताणें ताका विरोध केलो। असेंब्ली भायरूय विरोध केलो। आमचे फूल पार्टीन विरोध केलो। कारण 16B हाडप म्हणजे गोंयचे सेल लीड सायन करप केस टू केस बेजीस, सुटकेस टू सुटकेस बेजीस। बाबू कवळेकरान गेल्या 2 म्हयन्यान मिनिस्ट्री घेतकर एक पावल सुद्दां मारूना की आपूण जाका विरोध करतालो ती एप्लिकेशनां तरी प्रोसेस जावपाची बंद करप। अमेंडमेंट जाता तेन्ना जाता, ते स्क्रॅप 16B जाता तेन्ना जाता, पूण निदान तुवें तें स्टेप्स घेवन ते प्रोसेसींग तरी बंद करपाक जाय आशिल्ली। जे आमी पयलीं मिनिस्टराक सुटकेस टू सुटकेस म्हणटाले, ते आमी केस टू केस म्हणनाशिल्ले, त्यो आतां सुटकेस टू सुटकेस बाबू कवळेकरांनी सुरू केलो काय कितें हें परत दुबाव लोकांक सगळ्यांक येवपाक सुरू जाल्ली। हालींच ह्या 2 दिसांक एक वॉट्सॅपाचेर एक लेटर खूब व्हायरल जालां। त्या लेटराक एक नॉन गोवनाचें तेजेर नांव आसा, एक दिल्ली बेस हाचें नांव त्या लेटरा भितर आसा। पुनीत गुप्ता हाच्या नांवान हें लेटर खूब सर्क्युलेट जालां। म्हाका जवळ जवळ 100 परस मायज वॉट्सअप ह्या लेटराचे म्हाका स्वता आयल्याक। म्हणजे हे प्रत्येक ग्रुपाचेर इतलें व्हायरल तें लेटर जाल्लें आसा आनी लोक तेजेर विश्वास दवरपाक लागल्यात। कारण लोकांच्या मनांत पयलींच हे दुबाव आसा आनी तितून भितर 16Bक जो ओपोज करतालो तो 16Bक बाबू कवळेकर ओपोज करना आनीक लोक ह्या लेटराक बिलीव करपाक लागल्यात। पूण जेन्ना एक लेटर म्हत्वाचें प्रायम मिनिस्टराक, देशाच्या प्रायम मिनिस्टराक बरयता आनीक ह्या हितूंक एक माफिया, लँड माफिया एक मिनिस्ट्रींक आसा अशे तरेचें एक पिक्चर लोकां मुखार तितून भितर तयार जाता, तेन्ना सरकाराचें कर्तव्य आशिल्लें ताबडतोब ह्या लेटरा बद्दल जाहीर क्लॅरिफिकेशन दिवपाची तातडीची गरज आशिल्ली। मुख्यमंत्र्याक कडेन जर हें लेटर पावल्लें आसा जाल्यार ते मुख्यमंत्र्यान त्या लेटराचेर इमिजिएटली डिसिजन घेवपाक जाय आनी लोकांकूय कळोवपाक जाय। आनी म्हाका दुबाव येयला की आमचे जे 10 आमदार गेल्ले
सगळ्याक बोवाळ आसा हेणी कितले पयशे घेतले आनी ते थोडे दिसांनी आनिकूय येतलेंच. ह्या पयशांचे आमिशाक गेल्ले की आतां चड दुबाव येला जावपाक लागले कालच्यान की हे 10 आमदार गेले ते ह्या फक्त TCPचे जे 16B आसा जे इतले डिस्क्रिशनरी पावर दिल्ले असतात मिनिस्ट्रीक की हे सगळे त्या 16Bच्या मोहा खातीर गेल्या काय म्हणून आनीक आमचो दुबाव आसा तो आनीक खर जाता. TCP मिनिस्ट्री ह्या मिनिस्ट्रीक सदांच दुबावाचें वातावरण आसाच. जो TCP कोण जाता तो लुटता हें सामकें 100% खरें ह्या लोकां भितर हें आसा. सो ती क्रेडिबिलिटी परत येतली सद्याक जर दुबावाचें वारें जर वयतलें जाल्यार म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान TCP पोर्टफोलिओ हो इमिजिएटली आपल्या कडेन घेवपाची गरज आसा. आदल्या TCP मिनिस्ट्रान सगळे डिस्क्रिशनरी पावर आपल्या हातीन दवरपा खातीर हें सेक्शन हाडलेलें. तें सेक्शन भयानक आसा, धोकादायक आसा आनी गोंयच्या फ्युचरा खातीर सामकें वायट आसा. सो तें काडचें, तें काडीसर, कारण ताका टायम लागतलो काडपाक, तें काडीसर ह्या सेक्शना अंडर एकूय फायल प्रोसेस जावपा जायना ही जतनाय आमच्या मुख्यमंत्र्यान घेवची. सुधारित पणजे आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लान 2021च्या आधाराचेर परवानगी दिवपाची प्रक्रिया TCPन बंद केल्या. ODP वेले आव्हान याचिकेचेर गोंय सरकारान हायकोर्टाक जाप दिल्या. सरकारान विवादास्पद पणजे ODP 2021च्या आधाराचेर कितल्याशाच प्रकल्पांक आतां मेरेन परवानग्यो दिल्यात तांचो प्रस्न उपरासला. ह्या परवानग्यांक आव्हान दिवंक याचिकेत दुरुस्तीक हायकोर्टाची गोवा फाउंडेशनाक सूट. ODPची आंखणी आनी तो फायनल करपाची सरकाराची प्रक्रिया ODP समित्यो नेमपा पासूनय कायदेशीर ना. ह्या ODPनूय दोश आसात म्हूण एकार एक एफिडेविट आनी NGOंच्यो हरकती. गोवा फाउंडेशनान ODPचें प्रकरण हायकोर्टान व्हेला. सरकारान नवे विवादास्पद ODP रद्द केल्ले ना, मात फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन नव्या ODP प्रमाण परवानग्यो दिवप बंद केला. पूण तो मेरेन दिल्ल्या परवानग्यांचें कितें असो प्रस्न उपरासला. पणजे ODP 2021क NGO गोवा फाउंडेशनान चॅलेंज दिल्ली. ह्या प्लाना खाला दिल्ल्या परमिशनाकूय तांची हरकत. ह्या प्लाना खाला सरकारान कोणाक परमिशनां दिल्यात तांची लिस्ट गोवा फाउंडेशन मागता. ह्या परवानग्यान आव्हान दिवंक गोवा फाउंडेशनाक कोर्टाची सूट. सोमार मेरेन सविस्तर एफिडेविट फायल करात म्हूण हायकोर्टान गोंय सरकाराक निर्देश दिला. पणजे ODP 2021 खाला कोणाक परमिशनां दिल्यात तांचे लिस्टूय सरकारान गोवा फाउंडेशनाक दिवचे पडटले. सगळ्या आदल्या परवानग्यांकूय आव्हान दिवपाची गोवा फाउंडेशनाची तयारी. कोर्टान केस 11 सप्टेंबराक दवरल्या. नव्या ODP खाला सरकारान नव्यो परवानग्यो दिवप बंद करून प्रस्न सुटना. प्रस्न उपरासला तो ODP रद्द केला काय ना, तशेंच ह्या विवादास्पद ODP खाला आतां मेरेन दिल्ल्या परवानग्याचें कितें, त्या प्रकल्पांचो फुडारूय हायकोर्टा मुखार हुमकळपाची शक्यताय. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. पणजे बस स्टँडा लागसार आशिल्लो मल्टी लेवलिंग कार पार्किंग सर्व्हिस प्रकल्प सरकाराचो आनीक एक धवो हत्ती जाला. 2016त उबो जाल्ल्या ह्या प्रकल्पांतल्यान कमाई करपाचो सरकाराचो प्लान मात शेळेलो. मेंटेनन्साच्या नांवान मात 90 लाख रुपया दिले. प्रकल्पाक 21 कोटींचे टेंडर, बांदता म्हळ्यार पावलो 37 कोटींचेर. एका एक्टिविस्टान RTI वरवीं ही माहिती भायर काडल्या. प्रकरण व्हिजिलन्साक दिवचें म्हूण मागणी. पणजे बस स्टँडा लागसार आशिल्लो हो तो मल्टी लेवल कार पार्किंग सर्व्हिस प्रकल्प. प्रकल्पाचो खर्चाचो एस्टिमेट केल्लो 20 कोटी 44 लाख. MS वेंकटराव इन्फ्रा प्रोजेक्ट्साक 21 कोटी 78 लाखांक टेंडर गेले. 2016त प्रकल्प पुराय जाता म्हणसर पावलो 37 कोटी वयर. एस्टिमेटा परस जवळ दोबराद. प्रकल्प उबारून गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट महामंडळ GTDC कडेन दिलो. ते उपरांत GTDCन पार्किंग फी घेवंक एजन्सी नेमूंक टेंडर काडूंक जाय आशिल्ले, मात तशें जालेंच ना. आतां फिजिबिलिटी रिपोर्ट पळयात. लोटस एनवायरमेंटाच्या फिजिबिलिटी रिपोर्टा प्रमाण कार पार्किंग प्रकल्पांत दिसाक 1150 ते 1350 मोटारी येवंक शकता. ह्या प्रकल्पांतल्यान वर्साक 83 लाख ते 1 कोटी 43 लाख रुपया येणावळ येवंक शकता. मात फिजिबिलिटी रिपोर्टा प्रमाण कांयच जाल्लें दिसना. वेल्यान मेंटेनन्साच्या नांवान प्रकल्पाचेर 90 लाखां वयर कट दिल्यात.
2016 ते जून 2019 मेरेन कार पार्किंग प्रकल्पावरवीं सरकाराच्या हातार फक्त 4,43,000 रुपया. GTDCन ह्या प्रकल्पाचे मेंटेनन्साचेर मोडले 90,46,000 रुपया. 2016 सावन आतां मेरेन GTDCन कार पार्किंग फी घेवंक एजन्सीच नेमिल्ली ना. एका एक्टिव्हिस्टाचे RTI प्रश्नांतल्यान उक्ताडार आयिल्ली ही म्हायती. राजधानींतल्या गाडयांचें कंजेशन उणें जावचें. शारांत वा जेटी, क्रूज वा कॅसिनोंचेर वतल्या लोकांनी गाडयो थंय पार्क करून वचपाचे अशें म्हूण पार्किंग फॅसिलिटी कमर्शियल नदरेन उबी केल्ली. हजारांनी कोट्यांची रिणां गोंयकारांच्या माथ्यार मारून बेवारस वडयल्ल्या कितल्याशाच सरकारी प्रकल्पांतलो आनीक एक प्रकल्प. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळकार. चवथीच्या सुटयेची संद साधून सावयवेरें इंडियन ओवरसीज बँक फोडली. चोर खंय बँकेच्या फाटल्या वाट्यान भितर सरले. गांवांत ही एकूच बँक. चवथीक लागून बँक 3 दीस बंद आशिल्ली. मंगळारा कामाक आयिल्ल्या स्टाफांक चोरी जाल्या म्हूण कळ्ळें. चोरांनी प्लॅन करून चोरी केल्या म्हूण कळटा. ब्लगरली अलार्म काडला. CCTV आनी हार्ड डिस्क घेवन चोरांच्यो फुजयो. नेमकी कितली लूट मारल्या ती कळना. पुलीस चवकशी करतात. सांगेचो आमदार म्हणटा IITक उगेची जमीन घेवची. सरकार अडला पयशांचेर. उगेची 17 लाख चौखण मेत्र जमीन गुळेली परस बरी. थंय रस्त्याचो एक्सेस, लायट, उदक असले मुळाव्यो गजालींचेर व्हडलोसो पयसो शक्त घालपाची गरज ना. फुडें फाटी IIT विस्ताराकूय वाव आसा. सरकारान उगेचो विचार करचो. थंयची सोसायटी जमीन IITक दिवंक तयार म्हूण सांगेवेल्या आमदाराचो IITक नेट. गुळेलीची जमीन सरकाराचीच. सरकाराक पयशे भायर काडचे पडना. सांगे भागा भितर 3 जमण्यो आमी गव्हर्मेंटाच्या मुखार हाडल्यो. एक कोठाल्ली, दुसरी रिवणा आनी तिसरी जी आसा ती उग्या म्हणटा ती. आतां तिनी जमणी भितर फरक इतलो आसा की कोठाली जर आमी जमीन घेतली गव्हर्मेंटाक जाल्यार तांकां थोड्या लोकांक पार्ट पेमेंट करची पडटा, थोड्या लोकांक करपाक गरज ना. गव्हर्मेंटाची जमीन आसा ती करपाक गरज ना, पूण थोड्या लोकांक पार्ट पेमेंट करची पडटा. जर आमी रिवणा जर वता जायते जाल्यार गव्हर्मेंटान फक्त एप्लिकेशन आमकां जर अप्रुवल दिली जायत जाल्यार आमी ती फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन घेवंक शकता. उग्या जर वता जाल्यार ते जमनीचो आमकां मोबदला आमकां पार्टीक आमकां दिवचो पडटा. जेन्ना हांवें तिनूय विशय CMा कडेन मांडले, CMान म्हाका सांगलें की फायनान्शियल जे प्रॉब्लेम्स आसा स्टेटीचे ताका लागून आमी ही जमीन घेवंक शकना. हांव गुळेलीचें आनी उगेचें हे दोनी कंपेर करून तुमकां सांगूंक सोदतां. गुळेली म्हणटा ती जवळ जवळ 13 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आसात. आयज जवळ जवळ एन्क्रोचमेंट म्हाजी म्हायती प्रमाणे एन्क्रोचमेंट जवळ 3 ते 4 लाख स्क्वेअर मिटर एन्क्रोचमेंट आसात. आनी तातूंतली तांकां 9 ते 10 लाख स्क्वेअर मिटर एरिया मेळटा. वेरेज आमी जी तातूंत सायट दिल्ली कडेन आसा सांगे ती 17 लाख स्क्वेअर मिटर आसा. एन्क्रोचमेंट कोणाली ना. दुसरी गोष्ट आसा जी गुळेली एक्सपान्शनाक चान्स ना. जर IIT फाल्यां एक्सपान्शनाक वता जाल्यार चान्स ना. आमचे कडेन जवळ जवळ एक्सपान्शनाक आनी 10 लाख स्क्वेअर मिटरचे चान्सीस आसा. वेर आमचे कडेन जी सांगे उगी जी जमीन आसा ताका 2 कडेच्यान एप्रोच रोड आसा. ताजे नंतर जो विशय आसा तो लायट इलेक्ट्रिसिटी गुळेली स्पेशली व्हरची पडटले. हांगा लायट इलेक्ट्रिसिटी दोनी सगळी लागीं आसा. हांगा जी आसा ते 20 मिटराची वयर हायट ना आमची उगे भागाक. वेरेज गुळेली जवळ जवळ 40% सुमार एरिया नो डेव्हलपमेंट झोन आसा. 2 रोड एक्सेस आसा. लायट उदक लागीं आसा. डॅम एरिया लागीं आसा आमकां. जे डॅम आसा आमची साळवली ते लागीं आसा. सो लायटीचो उदकाचो दोनी विशय कवर जाता. एक्सेस रोड 2 आसा. मदल्यान 2 न्हंयपास जाता. जवळ जवळ 1 लाख स्क्वेअर मिटर एरिया कवर करता. म्हणजे एक वर्ल्डान जवळ जवळ अशी सायट खंय मेळची ना IIT अशी पद्दतीची सायट आमी सोदून काडले कडेन आसा. म्हणजे ती जी सोसायटी आसा ती टोटल फ्लेक्झिबल आसा पेमेंटा कडच्यान. ते 3 ते 4 इंस्टॉलमेंटान सुद्दां तांकां जर फायनान्शियल ते दिले जायत पयशे दिले जायत जाल्यार ते रेडी आसा. म्हणजे एक बरोबर पयशे दी म्हणून तेंय मागना. जे उगेची बिलंड आयज गव्हर्मेंटाच्या माध्यमांतल्यान तांच्या IITचे जे कोण स्पेशल टीम जे येवपाचे आसा गोंयांत तांकां हो प्लॅन दाखोवप खूब गरजेचें आसा. कारण जेणे करून ते जेन्ना येतले की दोनी कडेन कंपेरिजन करून आपल्याक खंय बऱ्याक पडटलें ते प्रमाणे हे तेणी करून घेवपाक ते सक्षम आसतले. म्हाजी CMा कडेन एक रिक्वेस्ट आसा की ह्या जमनीचो मॅक्झिमम व्हॅल्यू जावन जावन 150 कोटी जायत. मॅक्झिमम व्हॅल्यू जो हांवें आतां दाखयल्ले कडेन आसता ते 150 कोटी जर आमी आज घातले जायत. वेरेज तो गुळेली लँड पळय आसा ती आमी इन फ्युचरा जवळ 400-500 कोटीचे लँड आमी आतांच सरेंडर करतात. लॉस करता आमी सरकाराक खंय तरी. हांव सांगपाचो उद्देश सांगूंक सोदता. आयज जर ही जमीन घेतली जाल्यार तुमकां एसेट तयार जाता. But is there any chance of reconsidering? Because तुम्ही म्हणता 31st August was the last day. म्हाजी म्हायती प्रमाणे आनी थोडो टायम तांकां आसा. गोंयचे रेल्वे डबल ट्रॅकिंग जमनी खातीर आडकलां. गोंय सरकाराचो जागो मेळना जाल्यार प्रोजेक्ट दुसऱ्या राज्यांत व्हरपाची शिटकावणी केंद्रीय मंत्री सुरेश अंगडीन दिल्या. गोंय सरकार आनी लोकांची मेळून जमनीचो विशय खंय तडीक लावचो. गोवा बेळगांव सप्तकांत 2दा ट्रेन सुरू करपाची घोशणा ताणें केली. रेल्वे स्टेशनां प्लास्टीक मुक्त करपाचेर मंत्रालय सध्या काम करता. मडगांव रेल्वे फूट ब्रिजाची ताणें बुनयाद घाली. Please note it in everybody. From today onwards,
nobody should use plastics. And yesterday we have shown some cups also made by the mud. So let us keep environment neat and clean and plastic-free India, and at a world-class level we have to grow, because the tourism is very much growing in India. We are with you. Another doubling work is going on here, but because of the non-availability of the land, I request the Honorable Chief Minister of Goa, if he provides land for that doubling also, the work will start fast. Otherwise, the project may go to some other place. So I request the Sripad Nektu and Digambar Kamathi to cooperate with the railway department to expedite the work. So this bi-weekly train, we have plans to make it daily. If you demand daily, then we'll think of which one. If this bi-weekly runs good in this thing, if it is going to convenience for people, then if you demand for Yeah, because there is no train. This bi-weekly comes on Saturday and goes we have on to Saturday. study that on the economic viability, people convenience. If it is required for more this thing also, Belgaum and Goa is very cordial since beginning. Yes. You go through the history, you read. रेल्वे मंत्र्यांनी आमच्या समोर आव्हान दवरलेलें आसा. सादारण गोंय हो टुरिजमाचो हब आसा. टुरिजम वाडोवपा खातीर ज्यो काही गोष्टी आमकां करपाक जाय, क्लिनलीनेस म्हणा, म्हणजे स्वच्छता. माननीय मोदीजीन स्वच्छ भारत अभियान सुरू केल्लें आनी तातूंत खुबसो फरक आज प्रत्येक रेल्वे स्टेशनाचेर प्रत्येक गांवांत आमकां दिसता. त्याच बरोबर आनी जर गोंय स्वच्छ जातलें जाल्यार जे काही प्लास्टीक हाच्या फुडें आमी वापरप ना, हो जर आमी मनात ठरयलें आनी जर निश्चय केलो जाल्यार तेही गोंय सुद्दां प्लास्टीक फ्री जावंक शकता. आनी त्यामुळे तोही आग्रह तुमकां सगळ्यांक आज करता. कळंगुटे रस्तोभर सगळ्यांक गोरवां. पयलीं लोकांचे थंय गोठे आशिल्ले, आतां टुरिजमाक लागून गोठ्यांच्या सुवातींचेर आयल्यात बिल्डिंगो. गोठे टुरिजमान बळकायले. गोरवां रस्त्यार. पंचायतीन कांय वर्सां फाटीं कॅटल पॉंड करपाचें थारायल्लें, मात कांय एक्टिविस्टांनी उपद्रव सुरू केलो. लोकांनी जमीन दिल्यार खंय पंचायत कॅटल पॉंड करूंक तयार आसा. कळंगुटे सगळ्यांक येतल्या वतल्या टुरिस्टांक सध्या हेंच चित्र. वचत थंय रस्त्यार गोरवां. कळंगुटच्या आदल्या गोठ्यांचे सुवातेर आतां बिल्डिंगो आनी हॉटेलां. गोरवांची सुवात टुरिजमान खाली आनी गोरवां रस्त्यार आयली. तांकां सुवात ना. पंचायत कॅटल पॉंड करूंक गेल्यार खंय एक्टिविस्टांचो उपद्रव. लोक गोरवां रस्त्यार सोडून मेकळे. कांय जाण खंय फातोडेर रस्त्याचेरूच गायचें दूद काडून घेवन चल्ले. गाय जाल्या भौशीक मालमत्ता. जेन्ना आमी टेक ओवर केलें 2 वर्सां पयलीं, तेन्ना आमचो एक फ्रेंड नेवल पुरियन्स तो फुडें येयलो आनी तेणी 800 स्क्वेअर मिटर जागो दिलो आमकां जे कॅटल पॉंड बांदपाक. कॅटल पॉंड म्हटल्यार ती शेड जी आमी ती गोरवां क्लियर करपाक आसले पळय ते. पूण कांयशे NGO जावं सोशल एक्टिविटी कॅटल पॉंड जावं कॅटल शेड जी आमी बांदपाक आसली पळय ती बंद केली. आजुनूय सोद चालूच आहा. तुमच्या मार्फत हांव आनी एकदां सांगूंक सोदतां कळंगुटच्या लोकांक की आमकां जागो अवेलेबिलिटी करून दिवचो. जर तर आमकां रेंट दिवचें पडलें जाल्यार आमी दिता. थोड्या दिसां खातीर एक 6 म्हयन्या खातीर जर जागो मेळटा जाल्यार आमी हें काम करपाक तयार आसा. सो ते गोठे म्हणटा पळय गेल्या. आनी कितें तेजें प्रोडक्शन आहा तें बंद ना, तें चालूच आहा. कालांगुतान जावं हेर बोर्डोच्या भागान एक 250 ते 300 गोरवां अशींच भोंवता. पूण कितें ओनर जेन्ना गाडी मारता गोरवाचेर तेन्ना कॉम्पेन्सेशन व्हरोंक येता. अशी कोणाकूय विचारलें तो म्हणटा आपलें न्हू. आनी तेजें म्हणून क्लेम करपाक हाव जस्ट वी कॅन आमी कोणाक कशें सांगूं बाबा हें तुजें म्हणून सांगूं जायना. की जे गोठे आसले पळय आदीं ज्यो गायऱ्यो आसल्यो त्यो नाच जावन पडल्या. की सकाळीं 5 सुमार एक दादलो हो ते बोडके वाड्याच्यान येयला आनी आपल्या गायचें दूद काडटा. दूद काडून तो व्हरता, पूण ती गाय व्हरोन बांदिना आपल्या गोठ्यान. तेजो गोठो नाच. पूण दूद काडपाक तेका कळटा जाल्यार सगळ्या गोरवांकारांकूय मागता की तेंच्यांनी आपली गोरवां खंय तरी येवन आपल्या जाग्यार बांदची. कित्याक सांग लोकांकूय त्रास जाता आनी भरपूर एक्सिडंटूय जाता. गार्बेजीचें प्रॉब्लम आहा. भरपूर प्रॉब्लम आहा गोरवांक लागून जी रस्त्यार भोंवता त्या खातीर. एवरी असेंब्ली सेशनान रस्त्या वयली गोरवांचे प्रश्न काडिल्ले वयता. हेजेर अनेक सोल्युशनूय गावता, पूण तेजी अंमलबजावणी जायना. अशेंच आमी कलंगूटच्या जो टुरिस्ट डेस्टिनेशन म्हणटा त्या रस्त्यार गोरवांचे उपद्रव पळयता. ह्या गोरवां खातीर ट्युरिस्टाक आनी ट्रॅफिकाक त्रास जाता. जेन्ना आमी कलंगूट पंचायतीक वचून मेळ्ळे तेन्ना कलंगूट पंचायत म्हणटा की हेंचे जे ओनर आसा जेन्ना हेंचे एक्सिडंट जाता तेन्ना तेजें कॅम्पेन्सेशन व्हरोंक येता. रस्त्यार दूद काडटा पूण तांकां घरा व्हरना. तांकां आतां वाली कोण ना. ती दीस रातभर रस्त्यार न्हिदिल्ली आसता. आतां जे एसेंब्लीन दिल्ले प्रश्नाचे सोल्युशन केन्ना जातली किंवा तेजी अंमलबजावणी केन्ना जातली हेजे आतुरतेन लोक वाट पळयता.
शारांतली चवथ आनी गांवांतली चवथ हातूंत बरोच फरक. गांवांतले चवथीचें एक वेगळेंच वलय. अजुनूय गांवगिऱ्या वाठारांनी एकठांय चवथ मनोवपाची प्रथा. देवाक सोवळ्यान नेवेद, घुमटां, शामेळीच्यो आरती आनी बायलांच्यो फुगड्यो. केळीच्या पानार पंक्तीन बसून जेवणावळी. गुळेली 70ची देसाय फामिलीची 70 लोकांची एकठांय चवथ अशीच. वर्गणी काढून आम्ही ही चवथ साजरी करता. बरीच वर्सां जाली आणि जाणट्यापासून ती आजपर्यंत आम्ही परंपरा चालू दवरल्या. ह्याच्या पुढे अशीच चालू उरची अशें आमी सगळे मेळोन देवा कडेन मागता. सगळे मेळोन जेन्ना आमी पुजा पुजन करता तेन्ना आमकां भरपूरशें हलकें जाता. अशें हलकें आनी कोणाक तो वेगळो एक पुजता ताका जावंक शकना. आनी हे इतकी फॅमिली व्हडली आसा म्हणून आमी 5 दीस गणपती कायम दवरता. म्हणजे वार्षिक 5 वर्सां आसता आमचो 5 दिसांचो. कामाधंद्याचे निमतान जळीमळी आशिल्ल्यो फामिली चवथीचे निमतान एकठांय येतात. प्रत्येक दिसा जेवणाक वेगवेगळे तरेतरेचे जिनस. मेळून सगळी वेवस्थीन हसून खेळून साजरी करता. 5 तरांचे मोदक, करंज्यो, बाकी आणि काय काय तरांचे करता. आणि ते उकडं 5 तरांची भाकरी, चण्याचं रोस, शीत असं सगळं करता आम्ही. सगळं ठरवतो म्हणजे किती भाजी, 5 दिवसात काय काय लागतं किंवा तांदूळ किती लागणार, कोणी काय करायचं काम ते अगोदर 8 दिवसाच्या अगोदर होतं. आणि त्याच्यानंतर गणपती आल्यानंतर गणपतीच्या 5 दिवसाला तो आयटम आम्ही करतो. परत संध्याकाळच्या आम्ही सगळ्या बायका मिळून घोड्या वगैरे घालतो आणि मजा करतो कळत. आणि असं आम्ही धूमधडाक्यात आमचा गणपती साजरा करतो. सकाळ संध्याकाळचं जेवण करतो, मिळून मिसळून सगळं स्वयंपाक आम्ही वेगवेगळ्या पद्धतीने करतो. नवीन पदार्थ आम्ही करतो. पण गणेशजीला जो पारंपरिक पद्धतीचा नैवेद्य आहे, भाजी भाकरी भात आमटी, हाच दाखवतो. आणि काका आहेत आमचे बेंगलोरला आहेत, ते पण तिकडनं मुद्दाम सुट्टी घेऊन 2 दिवसासाठी तरी येऊनच जातात. इथून येतातच मुद्दाम एवढ्या लांबून, ते सगळं फॅमिलीला घेऊन इथे येतात. चवथीक नव्या दमान वावुरपी आताची पिढी चडशी डिजिटल आणि नेटिझनांची. चवथीचे तयारीचे चडशे कम्युनिकेशन व्हॉट्सॲपात. सगळ्यांक जबाबदाऱ्यो वाटून पडल्यो काय सगळे भुरगे आपापल्या कामाक. आमचे व्हॉट्सॲप ग्रुप आसा शांतादुर्गा वाटेदेव क्लब म्हणून. तितून सपोज कितें एक चौगांचो प्रोग्राम आसा, बर्थडे आसा भुरग्यांचे, जाल्यार आमी तो तितून मेसेज घालून सगळे एकी कडेन येवन डिस्कशन मिटींग हें तें चलता आमचें. आमी सगळे एकी कडेन करतात. तेज्या कारणान कशें आसा, जेन्ना फॅमिली म्हणटकूच मतभेद आसता, मतभेदय आसता, मनभेदय आसता. पूण कशें आसता, मनभेद असले म्हणून अशें कितें गणेश चतुर्थी बीन जालें जावं आनी कितें आसता तेन्ना सगळे एकी कडेन येता आनी हे सगळे आमी विसरोन वयता. कोण मोठे आसा ते फुलोले येता, कोण आणि कोण पड्डेला येता. अशें दिसता की हे 5 दीस सोंपपाचेच न्हू कशें. सद्दां आमी वेगवेगळे खेळ खेळटा. आफ्टर डिनर रातची सगळीं जाणां लागीं येता सगळीं आणि आमी हांगा फुगडी घालता, डान्स करता. रातचे आमी जेवण बरी खेळटात ती. आणि आमची ही भुरगीं पळय सगळीं आसा ती सामकी एनर्जेटीक. कितेंय काम सांगल्यार सगळे तयार आसता. कितें फुगटी जावं फुगार मारपाक आहा तो आमी एक रिस्ट्रिक्शन घेवन मारता. पूण वर्साच्या पद्दतीन जे आमी पयलीं फोग मारताले तो खुबसो आमी कमी केल्लो आसा, म्हणजे पर्यावरणाच्या दृश्टीन. आनी हो संदेश आमी सगळ्यांक दिवंक सोदता की पर्यावरणाच्या दृश्टीन लागून तुमी फोग जाता तितलो कमी मारपाचो, इवन ना मारल्यार सुद्दां जाता. आमी हे 5 दीस मोठ्या उत्साहान आमी सेलिब्रेट करता. आमी गणपती तशें सेलिब्रेट करिना, की वेगवेगळे अशे सण आसा जे आमचे हे आमचे गुढीपाडवा, तुळशीचें लगीन, अशे खूब कितें कितें आसा ते सण आमी सगळे मेळोन मिसळून करता. कामाधंद्याच्या व्यापात ऐस पयस कायम सेटल जाल्ल्या फामिलींक लागून गांवगिऱ्या वाठारांनी चवथीक जाण्टेल्यांच्या घरात एकठांय जावपी फामिलींचो आंकडो आनी आकार ल्हान ल्हान जायत चल्ला. मात सध्या तरी शारांतल्या आनी गांवच्या चवथीचो होच मुखेल फरक. परंपरेचें हेंच वलय. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने. हे बुलेटीन हांगा सोंपता. खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.
तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.